आता कांयच खिणा भितर दिल्ली हांगासर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्या फावट पंतप्रधान पदाची शपथ घेतले आणि ह्या शपथविधी सोहळ्याचे सगळ्यांकूच उत्सुकता आसा। सगळेच जण रावला ह्या सोहळ्याक आणि त्याच्या भितून कोणाक कोणाक मंत्रीपदां मेळटली हेची उत्सुकता लागून रावलेली आसा। कांय जणांची नांवां आमी कांय खिणा पयलीं तुमच्या मुखार हाडलेली, तशेंच आत्तां आमच्या कडेन अपडेट येयल्या ती म्हटल्यार खंयच्या राज्यांक कितली मंत्रीपदां दिली गेल्या ही अपडेट आमच्या मुखार येयला। ती अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान दवरता। हितून सगळ्यांत चड मंत्रीपदां जी आसा ती गेल्या ती उत्तर प्रदेश ह्या राज्याक। उत्तर प्रदेश हे व्हडलें राज्य आसल्या कारणान थंय संख्या व्हडली आसता, त्या कारणान उत्तर प्रदेश हेका सगळ्यांत चड मंत्रीपदां गेल्लीं आसा। 9 मंत्रीपदां उत्तर प्रदेशाक गेल्लीं आसा। त्या फाटोफाट आसा ते म्हटल्यार बिहार हांगासर नितीश कुमार आहा तेंचे राज्य आसा आणि तेंचे खूप मोलाचे जे सिटां आसा ती NDAन आसा। जवळपास 12 सिटां त्यांनी दिल्लेली आसा NDA खातीर। तांकां 8 मंत्रीपदां दिल्लेली आसा। त्याच्या उपरांत फाटोफाट येता ते म्हटल्यार गुजरात आणि महाराष्ट्र ह्या दोनूय एका 6 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। त्याच्या उपरांत कर्नाटकाक 5 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। त्याच्या फाटोफाट मध्य प्रदेशाक 4 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। राजस्थानाक 4 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। त्याच्या उपरांत येता ते म्हटल्यार आंध्र प्रदेशाक 3 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। त्याच्याच बरोबर हरियाणा हेका सुद्दां 3 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। त्याच्या उपरांत येता ते म्हटल्यार झारखंड, वेस्ट बेंगाल हांकां 2-2 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। त्याच सोबत तेलंगणाकूय 2 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। केरला, ओडिशा हांकांय 2 मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। आणि त्याच्या उपरांत येता ते म्हटल्यार आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड काश्मीर, छत्तीसगड, दिल्ली, तमिळनाडू, गोवा, पंजाब हांकां प्रत्येकी एक मंत्रीपदां गेल्लेली आसा। ही जी राज्य वायज मंत्रीपदां आसात ती कोणाक मेळ्ळी ते तेंची नांवां डिक्लेअर जातलीच, जशें शपथविधी जातलो तेन्ना तुमकां कळटलीच की नांवां आसा म्हणून। पूण ही जी स्टेट वायज मंत्रीपदां जी दिल्लेली गेलेली आसा सेंट्रानसून ती आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येयल्ले। अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।